एवरीवन, तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसली. गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. तर हांवें तुमकां ते दिसा सांगलेलें न्हू, आमच्या हांगासर खाना खाताना कॉम्पिटिशन हांवें केलां म्हाका लागीं. सो एक्चुली 30 पार्टिसिपंट्स आसले आनी सगळ्यांच्यो बऱ्यो बऱ्यो डीश आसल्यो. म्हाका एज अ प्रायज कांय गावूंक ना, पण फॉर पार्टिसिपेशन तेंच्यांनी टोकन ऑफ लव दिला. ती आसा 5 kg शुगर, ती दाखयता तुमकां. प्लस सो तुमकां हांव सांगता प्रायजीस कोणाक कोणाक मेळ्ळे ते. फर्स्ट आसले पान खीर, ती खूब युनीक आसली आनी ती फर्स्ट अशे पार्टिसिपंट्स आसले तेणी ती केली, सो ताका फर्स्ट प्रायज गावलें. सेकंड एक खीरूच आसली, पण एक्झॅक्टली हांव नको, पण खीर आसली ती रिलेटेड टू रायस आनी कॅडबरी. थर्ड प्रायज गावले सुजीची खीर वीथ वॉटरमेलन. ओके, कॉन्सोलेशन प्रायज गावले कॅरेट खीर, पायनॅपल खीर, अशें कॉन्सोलेशन प्रायज गावले. सो तुमकां न्हू म्हाजे कडल्यान हितूंतल्यान खंयची बी खीर रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. प्लस आमच्या हांगासर न्हू लकी ड्रॉ कॉम्पिटिशन आसलें. ओके, 1 to 500 नंबर्स आसले आनी तुजो कितलो नंबर येता पळय तितले तुमकां पयशे पे करपाचे आसले. सो हांवें काडलेली, म्हाका नंबर येयल्लो 48. सो हांवें 48 पे केले. म्हाजी चलयेन काडलेली, ताका येयल्लो 482 नंबर. म्हाका 482 पे करचे पडले. पण लकीली आउट ऑफ 10 जे प्रायजीस आसले पळय, म्हाजे चलयेचो नंबर येयलो 482 आनी आमकां गावलो 1.5 लिटर प्रेस्टीज कॅटल, दाखयता तुमकां. सो हे आसा पार्टिसिपेशन प्रायज. प्युअर एंड हायजेनीक शुगर फायन ग्रेन 5 kg ची आसा ती. तेची प्रायस आसा 315 रुपीज. पळोवपाक शकता. टी कॅटल, ओके, 1.5 लिटराचो आसा आनी हेची प्रायस आसा 1445. सो टी कॅटल तुमी पयला आसतलो. एक्चुली आमगेर आसला टी कॅटल, बट सिन्स तो म्हाजे चलयेक फर्स्ट एज अ गिफ्ट गावला, वी वील यूज इट. ओके, आनी देन हांव तुमकां सांगता आयच्या व्हिडिओन हांव तुमकां कसली रेसिपी दाखयतलें तें. सो हांव दाखयतलें तुमकां फर्स्ट टेंडर कोकोनट मिल्क शेक आनी नेक्स्ट हांव तुमकां दाखयतलें प्रॉन्स बुर्जी ऑर प्रॉन्स क्रिस्पी रवा फ्राय वीथ ऑनियन. युनीक रेसिपी आसा. सो ताच्या खातीर हांवें हांगासर घेतला एक टेंडर कोकोनट न्हू अशें दाट सालीचे घेवपाक जाय, पातळ मलायेचे घेवपाचे ना. टेंडर कोकोनटाचें उदक आनी साखर 2 स्पून. सो टेंडर कोकोनट मलाई मिक्सराच्या जारान घालून टेंडर कोकोनटाचें उदक घालून घेवपाक जाय आनी एज पर रिक्वायरमेंट शुगर घालून घेवपाक जाय. हांव हांगासर 2 स्पून घालतले. तुमकां जाय तितले तुमी घालूं शकता आनी जाय जाल्यार आयस क्यूब घालूं शकता, पण हांवें हांगासर अवॉयड केला. टेंडर कोकोनट मिल्क शेक एका ग्लासाच्या जारान घालून सर्व करपाक जाय. आता आमचो टेंडर कोकोनट जाल्लो आसा. आयस घालून तुमी चिल्ड सर्व करूं शकता, पण हांव अवॉयड करता आयस. आनी स्पेशली जेन्ना हांव म्हाज्या भुरग्याक करता तेन्ना हांव आयस बीन घालिना, कित्याक ताका एक टायम थंडी बीन जावं शकता. चला तर आतां आमी प्रॉन्स बुर्जी ऑर प्रॉन्स ऑनियन रवा फ्राय सुरवात करूया. ताच्या खातीर हांवें हांगासर घेतला सुंगटां, मीठ, हळद, सोलाचो आगळ, रवो, रेड चिली पावडर 3 स्पून, कांदो, एक कांदो घेतला बारीक चिरून, ऑयल एज पर रिक्वायरमेंट. एक बाउल किंवा प्लेट घेऊन तातूंत प्रॉन्स, मीठ आणि हळद, बारीक चिरिल्लो कांदो, 3 स्पून रेड चिली पावडर. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ग्रीन चिली बारीक चॉप करूनय घालूं शकता, पूण हांवें रेड चिली चड घेतला सो हांवें घालूंक ना. आनी सोलाचो आगळ घातल्या कारणान तातूंत टेंगी फ्लेवर येता. प्लस जो रवो आसा पळय तो ताका बरो दसता. आनी रवो घालून हे बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. एक पॅन दवरून ते बरें अशें गरम जावंक दिवपाक जाय.
पॅन गरम जातकीर तातूंत एज पर रिक्वायरमेंट तेल घालून घेवपाक जाय. तेल बरें गरम जालें म्हणटकीर तातूंत मॅरिनेट केल्लीं सुंगटां घालून घेवपाक जाय. एका वाटेन भाजून म्हणटकीर ती परतून घेवपाक जाय. सुंगटां दोनूय वाटेन खरपूस भाजल्या उपरांत ती एका प्लेटीन काडून सर्व करपाक जाय. ही तुम्ही नॉर्मल अशी प्लेन खाऊ शकता. इवन तुम्ही लिंबू स्क्वीज करून खाऊ शकता. लिंबू स्क्वीज करपाची एक्चुअली गरज ना, कित्याक तितून सोलांचो आगळ घातल्या कारणान तितून ऑलरेडी एक टँगी फ्लेवर आसा. आय होप तुमकां म्हाज्यो दोनूय रेसिपी आवडल्यो आसतल्यो. प्रॉन्स रवा फ्राय तुम्ही कोकम अवॉयड केलो न्हू जाल्यार तुम्ही वयल्यान लिंबू स्क्वीज करून खावं शकता. ही तुम्ही वीथ चपाती वीथ रायस अशें खावं शकता. होप तुमकां म्हाजी दोनूय रेसिपी आवडल्यो आसतल्यो आनी आवडल्यो जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक्यू.